दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी बाबिलोनेन जोखीम नावाचो एक दादलो आसलो. हिलक्याचे दुवे सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाची भिरांतेची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भोक्तिवंत मनशां आसलीं. आनी ताणें आपले धुवेक मोइजेसाचे शास्त्रांत शिकोवन वाडयली. जोखीम भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घरा भोंवतणी एक मोणो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां म्हाताऱ्यांक विंचून काडलोले आनी मनसुबीदार कशे नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवपाक उबे जाल्यात म्हातारे आनी मनसुबीदार, तांचेच वरवीं बाबिलोनेंत नश्टेपण भितर सरले. ते मनीस जोखींच्या घरा येताले आनी कसलोय खोटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. लोक भायर सरून सगलो गेल्या उपरांत सुमार दनपारच्या वेळार सुजन आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोंवोंक. ती भोंवडी मारून भितर सरतना ते दोग म्हातारे दिसपट्टी तिका पळयताले. तांच्या काळजांत तिची आशा वाडोवंक लागली. आपली बूद ताणी कुशीन काडून दवरली. सरकार आपले दोळे लावूंक पोरवा करूंक ना आनी देवाची नितीचे निर्णय ते विसरले. म्हणटूच एक बरो सोयेक मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांची भाशेन दोगां चाकरणींक आपणा बराबर घेवन सुजन आयली. गोरमेचो दीस तो आनी ती मळ्यांत न्हावूंक सोदताली. कोण थंय नासलो, फकत ते दोग म्हातारे. तिचे दोळे घालून ते लिपोवन रावले. तिणें चाकरणींक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन येयात आनी हांव नाता म्हणसर मळ्याचे दारवंटें बंद करून दवरात. त्यो चाकरणी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग म्हातारे थंय उबे जाले आनी तिचे पाटीक लागले. ताणें म्हणलें, मळ्याचो दारवंटो बंद आसा, कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खोशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करूं दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगूय अशी तुजेर आड गोवाय दितले हांव की तुजे बराबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी ह्याच खातीर तुवें तुज्या चाकरणीक भायर धाडल्याय. सुजनान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयच्याच वाटेन हांव वाटावो ना. हांव होय म्हणून जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणून जाल्यार तुमच्या हातांतली हांव सुटोना. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक करचे परस गुन्यांवा विणे तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना तिणें बोब मारली. तेय दोग म्हातारे बोब मारूंक लागले आनी तिचो गुन्यांव करूंक लागले. एकलो मळ्याचो दारवंटो उगडूंक धांवलो. मळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालां तें पळोवंक फाटल्या दारांतल्यान धांवून आयलो. म्हाताऱ्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळींच घुस्पलीं, कित्याक सुजना विशीं असली खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिचा घोवा जोखींच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग म्हातारे आयले. आपल्या नश्टेपणान ते एकूच चिंताले, तिचें मरण मागून घेवंक. जमलेल्या लोकांक तांणी म्हणलें, सुजन हिलक्याची धूव आनी जोखींची बायल हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवन धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या
आपल्या भुरग्यांच्या आनी सगळ्या सोयऱ्यां बरोबर लोकांमध्ये उबे रावन त्या दोगां माथ्यारांनी सुजनाच्या माथ्यार हात दवरले. ती रडटाली, तिचे दोळे स्वर्गार लायलोले आसले आनी तिचे काळीज देवाचेर थीर विस्वास दवरून आसले. म्हातारे उलोवंक लागले. आमी एकलेच मळ्यान भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोन्नींक घेवन आयली. तिणें दारवंटो बंद केलो आनी चाकोन्नींक भायर सरूंक लायलें. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो तो तिचे लागीं आयलो आनी दोग्यांनी एकवोट केलो. आमी मळ्याच्या एका कोणशाक आसल्या थंय थान हें नोश्टेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्या. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यान, पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान धरूंक जायना जालें. तो आमचे परस अदीक घट आसलो आनी दारवंटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी धरली आनी तो कोण गाय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवाय. जमलोल्या लोकान तांचें सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मनसुबीदार आसले. म्हणटूच सुजनाचेर मोरनाचें फर्मोण पडलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा सगळे गूढ तूं वळखताय. दर एक वस्त घडच्या आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांचे खोटेपणान म्हजे आड घडलां त्या सोगटांनी हांव निरोपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय? सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे अस्तोरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोडून काडिनासतना एके इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? मनसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगळी वेगळी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मदें बसूंक घे आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यान. सर्वेस्परान म्हणलां, निरोपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तुमी ओनितीन निर्णय दिताय, निरोपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुडाची न्हय, पूण कानानाची संसोद. सुरोपायेन तुका बुलयलोलो. कुडीचे आशेन तुजें काळीज नोश्टें करून सोडलें.
अशेंच तुजे इस्रायलाच्या दुवां लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुडाची दूख. तिच्यान तुमचें नुस्तेंपण सोंसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी खास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरोप्रादी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिलक्यान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले आनी तशेंच जोखीम आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोबे सांपडोंक ना. त्या दिसा थावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवां, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थंड उदका सोरवीं पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्यास कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिराड म्हाका गावलें, उर्चीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार, पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पोर. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून उरपुंजी कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून परतीपाड केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता जाल्यारूय
म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंय थावन आयलां आनी खंय वेता तें हांव जाणो. पूण हांव खंय थावन आयलां आनी खंय वेता तें तुमी नकळोत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण मनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बराबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या पासत तांणी ताका म्हणलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापायकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. ही उतरां देव मंदिरांत शिकयतना दोणदानांचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावोंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.